भारत सरकारान पदवी आणि पदव्युत्तर वैजकीय अभ्यासक्रमा खातीर ऑल इंडिया कोटा योजनेतल्या अर्थीक नदरेन दुबळ्या विभागा खातीर 27% आरक्षण जाहीर केला। ते 27% आरक्षण गोंयांत लेगीत लागू करची अशी मागणी भंडारी समाज अध्यक्ष अशोक नायकान केल्या। आता तयार केलेल्या समितीन आम्ही समाधानी ना। डिनान खंयच्या आधाराचेर ओबीसीचे लोक सामर्थ्यवान ना अशें म्हळे असो प्रश्न भंडारी समाजाचो अध्यक्ष अशोक नायकान केला। ऐकात। आता सरकारान जी कमिटी काडल्या 5 जाणांची, हे कमिटीत आम्ही सॅटिस्फाईड ना आणि आमकां ती नाकाय बी। कारण कित्याक तर आता जी कमिटी तेणी काडलेली आसा, हे कमिटीक पयलीं म्हटल्यार सेक्रेटरी जो आहा तो आवटसायड गोवा, ताका गोंयचें कांयच खबर ना। तो ओबीसी बद्दल कितें सांगूं शकतलो? तो आतां येतलो 1-2 म्हयने उरतलो आनी परत वयतलो, किंवा 3 वर्सांनी वयतलो, 2 वर्सांनी वयतलो। आणि ते केल्या नंतर रिपोर्ट जो आसा तो सरकारा कडेन पावतलो कसो आनी कोण दितलो तो? हे 5 जाणांतलो एक डीन आसा, एक ओबीसी कमिशन आसा, तो कितें बाबडो सांगतलो। पण डीन सांगता की हे जे पळय आसा ओबीसीचे लोक ते कॅपेबल ना म्हणून। तूं खंयच्या आदारान तूं हें सांगूं शकतलो की आमी कॅपेबल, ओबीसी आहा ते कॅपेबल ना म्हणून, आनी जनरल कॅटेगरीचे कॅपेबल आसा। हे कितलेच लोकांनी हेजे पयलीं एक्सिडेंटली लोकांचे हें जाल्लें आसा, ते लोक ऑपरेशन करता आसतना मेल्ल्या, तेजे चवकशी केली, ताका कोण विचारतलो? जर भुरगे MBBS आतां फर्स्ट क्लासान येता, आतां निटाक फर्स्ट क्लासान येयले, ते भुरगे फुडें जर तेच MBBSाक पोस्ट ग्रॅज्युएटाक वयतले म्हणजे ते कोता येना, तो जनरल कॅटेगरीन गेल्यार तो कोता येता। पण हो आमचेर अन्याय जाता सरासरी। आमी सरकारा कडेन मागता कितें, जे घटनेन आमकां दिलां 27%, अख्ख्या हिंदुस्थानान आसा, ते आमकां तुमी हांगासर लागू करचे। 27% आरक्षण गोंयांत लागू करात। ओबीसी आरक्षणाची मागणी। ओबीसीक न्याय मेळचो। आता जाल्ल्या समितीन आम्ही समाधानी ना। प्रामाणीकपणान जबाबदारी स्वीकारतलो। न्याय मेळोवन दिवपाक हांव यत्न करतलो अशें आश्वासन ॲडव्होकेट मनोहर आडपयकरान दिला। ऐकात। अजून म्हजे कडेन पॉयंट्स ऑफ रेफरन्स आयले ना। गव्हर्मेंटाक खंयचे पॉयंट्साचे रेकमेंडेशन जाय, म्हणजे एसेस केले जाय आनी मागीर रेकमेंड करचे, ते म्हाका अजून कळूं ना। कारण पॉयंट ऑफ रेफरन्सीस म्हजे कडेन अजून आयले ना। आनी मागीर हे खास करून म्हाजी जबाबदारी, की हांव पब्लीक फिगर जाल्ले कारण म्हाजी जबाबदारी मोठी, म्हणून हांव म्हागेली प्रामाणीकपणे जबाबदारी पार पडटलो, येणे करून की हे जे सेक्शन आसा ओबीसी, की तांकां न्याय मेळटलो, हे हांव पळयतलो। गोवा 365 खातीर फोंडें सावन कृष्णा नाईक।